Today's All India strike of all the pharmacies has been very successful. All the pharmacies are closed, the private pharmacies in particular, and only the hospital pharmacies they are open. And I think it is almost 100% bun that we are observing today. And we thank all our members for also supporting us, and also some of the corporate chains they have come along with us to support this bun. बऱ्यापैकी सक्सेसफूल जाल्लो आसा. आतां आमी सगळे कडेन पळय भोंवतात ताजे वयल्यान अशें दिसून येता की सगळे आमचे मेंबर जे आसा तांणी उत्स्फूर्त प्रतिसाद आमकां दिल्लो आसा. आनी सगळ्यो मोस्ट ऑफ द फार्मसीज प्रायवेट फार्मसीज आर क्लोज. आनी ओवरऑल जो आमकां गोंयच्यान रिपोर्ट येता त्या प्रमाणे चडश्यो सगळ्यो फार्मसी बंद आसा. आतां सोडून हॉस्पिटल फार्मसी ज्यो ओपन आसा तातूंत जे कोणाक पळय मेडिसीन लागतात ती तांणी थंय वचून घेवची. पूण ओवरऑल इट हॅज बीन अ बीग सक्सेस. तुम्ही कितें टॅबलेट घेवपाक आयल्ले कितें? कोणें वखद घेवपाक पूण तुमकां खबर नाशिल्ली तर तुका लोकांक गैरसोय जाली नाका, गोंयच्या लोकांक गैरसोय जावली नाका. ताका लागून आमी आयज ओपन आसा. आमच्या गोंयांत 8 स्टोर आसा. म्हापसा, पणजे, वास्को, फोंडा, मडगांव, बिचोले, पर्वरी. आमी सुद्दां अगेन्स्ट आसा दीस बेजिकली दीस स्ट्रायक जे कॉल्ड आउट केला बाय गोवा फार्मसी केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन और ऑल्सो इंडिया एसोसिएशन फार्मासिस्ट एसोसिएशन स्ट्रायक कॉल आउट केला बेजिकली फॉर ऑनलायन सेल्स जे जाता. आनी ऑनलायन सेलाच्या हितून खुबशे मेडिसीन जे आसा ते रॉंग आनी जे थोडेशे फेक मेडिसीन सुद्दां गेल्ले देर इन सपोर्ट ऑफ द this protest, but we are doing a silent protest.